नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या इव्हनिंग बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोय काँग्रेस इलेक्शन मोडात, चेतना यात्रेंतल्यान लोकां कडेन संपर्क वाडोवपाचो काँग्रेसीचो प्लॅन। उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिली मान्यताय। 125 मेगावॉट्स वीज घेवन उद्देगीक वसणुकेचो प्रश्न सुटावो करपाचें दिलें आस्वासन। बलात्कार प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारी पुलिसांक बेगोबेग करचे निलंबीत, आपाच्या प्रतिमा कुटिनोवन केली सरकारा कडेन मागणी। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोर्डा स्टेडियमाक दिली अस्कीत भेट। कोच नितळसाण कामगार आनी बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांक धरले धारेर। दाडाची वाडी धारगळ आंब्याच्या आनी काजूच्या पिकावळीक लागलो उजो, पिकावळीचो जालो लासून गोबर। गोवा डेअरीच्या दुधाच्या प्रेसान 4 रुपयांत वाड करपाक सरकारान दिली मान्यताय। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोय काँग्रेस कात सुट्टा, काँग्रेसीन गोंयकारां कडेन पावपाचो यत्न म्हण गोवा काँग्रेसीन चेतना यात्रा घडोवन हाडल्या। 21 तारखेच्यान कुंकळच्यान ही यात्रा सुरू जातली। 8 दिसांच्या या कार्यावळीत काँग्रेस पुराय गोंयभर यात्रा करून लोकांक मेळोवन तांकां परत एक फावट काँग्रेसीन हाडपाचो यत्न करतले। पक्ष सोडून गेल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्याक परत एक फावट धाडला। पुराय काँग्रेसीच्यो समिती नव्यान तयार करपाचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला। काँग्रेस मंत्र is going to be की काँग्रेस म्हणटा ती प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावतली आनी ताका लागून वी आर स्टार्टिंग विथ दीस प्रोग्राम कॉल्ड एज गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा and also समज if they want to what they can do for the party, how they can be benefited, I mean how party can be benefited with these people. आमचे different cells asat, different frontal asat. So people who want to join to these cells, organization, these frontals, तांकां ही एक opportunity. आणि या विशीं चड म्हायती दिवपाक आमच्या वांगडान आसात गोमंतकाचे खासा प्रतिनिधी प्रतीक परब। काँग्रेसीची ही यात्रा घडोवन हाडपा फाटलो हेत कितें? काँग्रेसीन 21 तारखेच्यान चेतना यात्रा नावाची एक यात्रा गोंयभर भोंवपाची यात्रा येवजिल्या करपाची। तर ताका लागून आयज एक पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीचे फुडारी जे नव्यान तयार जाल्ले फुडारी, नवे जे अपॉइंटमेंट जाले सगळ्यांचे, त्या फुडाऱ्यांनी सांगले की युवा पिळगी ही म्हत्वाची आसतली फुडल्या इलेक्शना भितर ते निर्णायक पोजिशनान आसतले युवा पिढी अशें तांणी म्हणलें। आनी तांकांच परत एक फावट काँग्रेसी मेरेन हाडपा खातीर काँग्रेसीन ही चेतना यात्रा नावाची येवजण केल्या आनी 21 तारखेच्यान ती सुरू जातली। कुंकळे ज्या जाग्यार काँग्रेसीचो तेंचो स्वताचो आमदार आसा त्या जाग्या वयल्यान ती सुरू जातली आनी गोंयभर इल्ले करून वेगळ्या दिसांनी ती भोंवतली। काँग्रेसीक रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या स्वरुपांतल्यान एक चॅलेंज आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सगळे युवा पिळगेक आपल्या वाटेन केला, ते काँग्रेसी कडेन परत हाडपाची ही तांचे कडेन एक व्हडली चॅलेंज आसतली। त्या खातीर ही चेतना यात्रा घडोवन हाडपाचे काँग्रेसीन थारला। तर लोकसभा वेंचणुकेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही चेतना यात्रा खूब म्हत्वाची थारतली आनी त्या भायर काँग्रेसीचे जे सगळे ऑर्गनायजेशन्स जे बूथ लेवल जे कार्यकर्ते आनी तांकां परत एकठांय हाडपा तेंचे जे पयस गेल्ले तांकां परत हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान चेतना यात्रा करतले अशें म्हणून ते सांगतात। कॅप्टन विरियातो हो जो तांचो एक फुडारी आसा तो आतां सगळ्या हितून प्रामुख्यान फुडें येवपाक लागला।
ताणें म्हणलें की युवा पिळगेक आमी फुडें हाडपा खातीर आनी काँग्रेसी कडेन परत एकठांय हाडपा खातीर हो सगळो यत्न आसा. पंचायतीच्या वेंचणुकेच्या दृश्टिकोनांतल्यानूय काँग्रेसीक युवा पिळगी परत जाय पडटली, कारण एका पक्षाक तांचो कार्यकर्त्यांचो बेस खंयच्याय इलेक्शनाक वतना जाय असो सामको गरजेचो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय थोडेशे जे बूथ लेवल जे तांणी बरखास्त केल्ले इलेक्शना पयलीं एंटी पार्टी एक्टिविटीक लागून ती परत एक फावट घडोवन हाडपाचे काँग्रेसीचो यत्न आसा हातूंतल्यान. आनी हातूंतल्यान जे तांकां फिडबॅक मेळटले ते तांकां इलेक्शना खातीर लोकसभा वेंचणुके खातीर आनी पंचायत वेंचणुके खातीर उपेग पडटले अशें दिसून येवपाक लागलां. काँग्रेसीन मात काँग्रेस इलेक्शन मोडान गेल्या हें दिसून येता. आनी आयचे पत्रकार परिशदेंतल्यान युवा पिळगेचेर नदर दवरून तांणी फुडलीं पावलां मारल्या अशें दिसून येता. संजीवी, देव बरें करूं प्रतीक, ही माहिती दिल्या बद्दल. तर आता आमी वळूया आमच्या फुडल्या खबरांकडे. गोंयच्या विजेच्या उणावाचो प्रश्न उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवन सुटावो करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणलां. ह्या विशींचो प्रस्ताव हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मांडटलो अशें ताणें म्हणलें. गोंयांत सध्या 125-150 मेगावॉट विजेचे उणाव जाता. विजेच्या उणावाक लागून राज्यांतल्या उद्देगाचेर परिणाम जाता असो हुस्को गोंय उद्देगक संघटनेन सरकारा कडेन उक्तायला. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशीं नोंद घेवन 125 मेगावॉट वीज विकत घेवन उद्देगीक वचणुकेचो प्रश्न सुटावो करपाचें उतर दिलां. असोसिएशनान जो विषय आमच्या पॉवर मिनिस्टराकडे मांडला, प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावला. आमी एडिशनल पॉवर जी परचेज ऑलरेडी फाल्यां परवाच्या भितर स्टार्ट करतले. तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलां, पण आमी मॅक्झिमम तेंची पॉवर रिक्वायरमेंट जी आसा पळय न्ही ती एडिशनल पॉवर 120 युनिट्स पॉवर आमी परचेज करता आनी त्यांची जी रिक्वायरमेंट आसा ते फुलफील. कितले रुपया पडटा सर? एक्झॅक्टली ताजेर अजून कांयच सांगूं नजो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द GREs. 16 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार करपी पुलिसाक निलंबीत करचे, तशेंच हातूंत जाचो हात आसा त्या दर एका मनशाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आम आदमी पार्टीची फुडारी प्रतिमा कुटीनून केला. गोंयांत खर कायदे नाशिल्ल्यान अश्यो वायट गजाली उक्तेपणान घडटा अशी खंत तिणें आनी तिडक तिणें उक्तायल्या. कायदे खर करपा वांगडा दर एका शाळेन सेक्स एड्युकेशन हो विशय भुरग्यांक शिकोवचो, जेणे करून भुरग्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली आनी अशें वायट घडणूक घडची ना अशी मागणी प्रतिमा कुटीनून मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. Even the hotel owner, even the doctor who examined her and committed abortion on her, his wife, all these people should be booked and not only Kohli. Bap Pramod Sawant, please, तुज्यान जाता एमेंडिंगू करूंक जाता. तुजोच प्रायम मिनिस्टर बशिल्लो आसा दिल्ली, तुमी घालपाक जाता. Why don't you come out with some strict laws? सो म्हाका दिसता तुवें जेन्ना स्कूल स्टार्ट केला आतां करपाचें चिंतलां तेन्ना कंपल्सरी सेक्स एज्युकेशन हो सब्जेक्ट दवरचो आनी जे मायंड जे पोल्यूट जाल्ले आसा थोडे भुरग्यांचे ते क्लिन्झिंग सिस्टम जावचें म्हणून. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोर्डा स्टेडियमाक मंगळारा सकाळी अचकीत भेट दिली. ह्या वेळार मैदानाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान तो चाळवलो. कोच वेळार येवंक नाशिल्ल्यान कोचाक सस्पेंड करपाचो आदेश दिला अशें तांणी सांगलें. मैदानाचे साधन सुविधेची जतनाय घेवपाक नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कामार ना म्हण गोविंद गावडे अधिकाऱ्यांचेरूय फोग काडलो. फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयच्या खेळा मळाचेर रोडमॅप तयार करचो आदेशूय आपणे अधिकाऱ्यांक दिला अशी माहिती ह्या वेळार गोविंद गावडेन दिल्या. ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर आज म्हाका आढळलेले आसात. एक म्हणल्यार सातत्यान आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द टायम. बरेचशे कोचीस अजून पर्यंत टायमाचेर ना. आय हॅड गिवन अ इन्स्ट्रक्शन, आय हॅड गिवन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग की जो कोण टायमार आज पावना. आणि आय हॅव इंटरॅक्टेड विथ द जे भुरगे जे एक्सरसाइज करपाक येता, ते भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक येता, ताचे कडेन हांवें इंट्रॅक्शन केल्ले आसात. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे
जे काही गोष्टी लेट कमर्स आयिल्ले आसात तांकां हांवें सस्पेंड करपाचे पयलीं ऑर्डर दिल्ली आसा. दुसरी गोश्ट, एनवायरमेंट जर आमकां क्रिएट जर करपाक जाय स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जाल्यार तुका क्लिनलीनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें सामकें शेबी जाल्लें आसा आनी त्या संदर्भान जो स्पोर्ट्स मॅनेजर जो कॉम्प्लेक्साचो मॅनेजर आसा ताका हांवें सांगिल्लें आसा. तिसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा की आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर भरपूर आसा पूण मेंटेनन्स ना, ते सगळें पाड घालून दवरलेलें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान फॉर एग्जाम्पल आमी एक स्विमींग जो पूल जो आसा त्या स्विमींग पुलाचे 8 दिसां भितर काम करपाची इन्स्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे जी कितें फॉर्मेलिटीज आमकां करपाक जाय ती फॉर्मेलिटी आमी करून हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें जें आसा तें अशेंच पाड पडिल्लें आसा, पयलीं पाडांक उरिल्लें आसात, ते आज मुखार रिनोवेट करून ताका परत एक फायन टचअप दिवन मुखार व्हरपाचो एक जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा आनी अशे तरेचे डायरेक्शन्स हांवें आज जो आमचे SAGचे इंजिनियरींग सेक्शन जें आसा ताका दिल्लें आसा. सोमारा दनपारच्या 3 वरांचेर दाळाची वाडी धारगळ हांगा आंब्याच्या आनी काजीच्या बागायतीक अचकीत उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाख चौखण मीटर क्षेत्रांत आशिल्ले काजी आनी आंबे लासून गोबर जाले. काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान शेतकारांचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले. सुमार 25 वर्सां कश्ट करून उत्पन्न केल्ले काजी आनी आंबे एका खिणांत लासून नश्ट जाले. दारगळ हांगा स्पोर्ट्स सिटीचे काम चालू आसा, थंयच्यान हो उजो लागला अशें थळाव्या शेतकारांनी सांगले. गोवा डेअरीच्या दुधाचे प्रेस 4 रुपयान वाडले. सोमारा सरकारान गोवा डेअरीचे दुधाचे प्रेस वाडोवपाची शिफारस मान्य केला. वाडिल्ल्या 4 रुपयांतले 2 रुपया दूध शेतकाराक वतले जाल्यार उरिल्ले 2 रुपया गोवा डेअरीक वतले. दुधाच्यो किमती वाडिल्ल्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी जाहीर केले. कांय दीस फाटीं दुधाचे प्रेस वाडोवपा खातीर गोवा डेअरीन पुराय गोंयांत सर्वेक्षण केल्ले. इतले मजगतीं गोवा डेअरीचे व्हड भानगडीचे आरोपूय जाताले. शेतकारांची मागणी वाडटाली. निमणे सरकाराक दुधाचे प्रेस वाडोवपाचो निर्णय मान्य करून घेवचो पडलो. मार्गायेक बेजारिल्ल्या लोकांचेर आतां दुधाचे संकट येता काय कितें असो भंय आयिल्ल्याचें दिसता. पणजी शाराक स्मार्ट सिटी करपाच्या हेतान पणजी महानगरपालिका वावरत आसा. पूण पणजेंतल्या मुळाव्या प्रस्नांकडेन मात कोणाचेंच लक्ष ना काय. सांगचेंच जालें जाल्यार पणजे मांडवी न्हंयदेगेर बांदिल्लो हो कठडो कितलींशींच वर्सां जालीं, मात ह्या कठड्याची जाय तशी जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान तशेंच हो कठडो बांदून बरीच वर्सां जाल्ल्यान हो कठडो तुटला. फकत 1 आनी 2 कडांनी न्हय जाल्यार ह्या कठड्याक आशिल्ले चडशे खांब मोडल्यात. ह्या जाग्यार खुबशे पर्यटक न्हंय देगेचेर अणभव घेवपा खातीर रावतात. तांच्या वांगडा ताची भुरगीं आसतात. देखून केन्नाय कसली दुर्घटना घडूंक शकता. पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या सपनान वावर करतना पणजे नव्यो येवजण्यो हाडटाना ह्या ल्हान गजालींचेर महानगरपालिकेचें लक्ष आसा काय? लक्ष आसून लेगीत महानगरपालिका दोळ्यार केस काडटा काय असो प्रश्न पडला. साळ न्हंयचे शिमेर दर दिसा सुमार 15,063.46 किलोलिटर्स दर दिसा गाणयारे उदक सोडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. वेवस्थीत साण उदकाची वेवस्था नाशिल्ल्यान हें उदक न्हंयन सोडटात, ताका लागून व्हडा प्रमाणांत प्रदूशण जाता. वेर्णा, नुवें, माजोड्डा, सेरावली, वार्का, कार्मोना, आसोळणा, केळशी आनी आंबेली ह्या वाठारांतल्या लोकांक घाणयारें उदक सोडपाक वेवस्था नाशिल्ल्यान ते लोक घाणयारें उदक न्हंयन सोडटात अशें कळटा.
पेड्या बाणावलेच्या थळाव्यांनी कोलवा स्टॉप ते साळ न्हंय मेरेनच्या पायपलायनीचे कामाचेर आक्षेप घेत पंचायतीन काम थांबोवपाचो आदेश आशिल्ली सुचोवणी सिवेरेज कॉर्पोरेशनाक काडली. तशेंच ताची प्रत नगरसेवक उपनिरीक्षक साश्टी कोलवा पुलीस स्टेशन आनी कंत्राटदाराक दिल्या अशें बाणावलेचो सरपंच निलेश प्रभुदेसायन म्हायती दिली. थळाव्यांक हे विशीं विचारल्या उपरांत साळ न्हंयेतलें उदक पयलींच दुशीत जालां आनी जर कोलवा स्टॉपाचें न्हंये उदक मेळ्ळें उदक न्हंयत सोडलें जाल्यार तें पुराय तरेन दुशीत जातलें. देखून आमी ह्या पायपलायनीच्या कामाचेर आक्षेप घेतला अशें ताणें सांगलें. त्यांनी जेन्ना ऑर्डर लायिल्ली आमकां इन्फॉर्म केल्लें की बाबा आमी हांगा काम दॅट इज इन समवेअर इन जानेवारी इन्फॉर्म केल्लें एक लेटर इन्फॉर्म केल्लें की आमी काम स्टार्ट करता आनी तांणी एक हें लायिल्ली कितें तुगेले कलेक्टराची एक ऑर्डर लायिल्ली. पूण त्या कलेक्टराचे ऑर्डरीक ऑर्डर नंबर 3 भितर बरयल्लें की लोकल पंचायत बॉडी जी आसा तांचे कडच्यान तुमी परमिशन घेवपाक जाय आनी तें परमिशन ताणें आमचे कडच्यान घेतलें नाशिल्लें. म्हणून तें आमी ताका तेन्ना स्टॉपवर काडिल्लें की तुमी आमचे कडच्यान परमिशन घेतलें ना, सो त्या खातीर आमी तुमगेले स्टॉपवर काडले. हेज्या पयलीं न्हंय काबार जालो आहा सारकी पेडे जावन कोण उदक, सो आमकां न्ही ती सेवेज इनियस वचोन कोण आनी न्हंय पोल्यूट जावन कोण पेडे जालो ना काय. मायणा आनी कुट्टेरींतलीं शेतां अवकाळी पावसाक आनी वाऱ्याक लागून इबाडिल्ल्यान शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां. थळावो आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड ह्या सगळ्याची पळोवणी केली आनी लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक मजत करपाचें उतर दिलां. तशेंच शेती खात्यान जाल्ल्या लुकसाणी बाबत रितसर अर्ज करचो अशेंय कळीत केलां. तशेंच आपूण शेत आनी सैम राखून दवरपा खातीर वावुरतलो अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें. हांव आसूं नासूं शेत म्हणटें मोन जावपा जायना. सो ऑल दीस थिंग्स बांदपाचें जावं प्रोटेक्शन करपाचें शेतकारांक हें मुगे काम जातालें. We will see that the Shatkar is protected, his interest is protected, and I do something for the environment, and environment repays me in a much better way. So, म्हाका आदल्यान शिकयलां हा जमनी कडेन आनी नेचराक हेंडाक म्हण जाता तितून तेंगे मोग तूं काड म्हण. सो आय एम डुईंग दॅट. आय एम फॉलोईंग द प्रिंसिपल्स ऑफ माय एल्डर्स एंड एन्सेस्टर्स टू हॅव अ बेटर कॉन्स्टिट्युएन्सी. माय ड्रीम इज टू हॅव अ रोल कॉन्स्टिट्युएन्सी. दत्तगड बेतोड्या फाटल्या 15-20 दिसां सावन डेंग्यूचे अदमाशेक 10 दुबावीत दुयेंती सापडल्यात. स्थितीचेर नदर दवरपा खातीर फोंडे मुळाव्या भलायकी केंद्रा वतीन विविध उपाय येवजण्यो केल्यात. सोमारा थळाव्या पंचायत मंडळा सयत वाठाराची पळोवणी करून लोकां मदीं डेंग्यू संबंदीत जागृताय केली. टँकरांतल्यान पुरवण जावपी उदकाक चड दीस सांठोवन दवरीत आशिल्ल्यान डेंग्यू पातळपाची भिरांत उक्तायल्या. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मंगळारा सकाळी मरकळण्या आनी सांग्या मैदानाक अचकीत भेट दिवन मैदानाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सांग्याचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. सांग्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे बेगोबेग नूतनीकरण करतलो. तशेंच खेळा मैदानाचेर गरजेच्यो सगळ्यो खेळपाक खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. आज सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा ताका एक आदरणीय मंत्र्याच्या आमचो लागींचे इश्ट सुभाषबाब फळदेसाय यांच्या आग्रहास्तव आज ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक हांवें भेट दिल्ली आसा. जो तुवें प्रश्न जो केल्लो आसा तो प्रश्न तितून सत्य आसा. आय हॅव गिवन अ एश्युरन्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर. जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एक्झिस्टींग जो आसा ताका अपग्रेड करतलो. जो बॅडमिंटन कोर्ट आनी ती जीम फॅसिलिटी जे इक्विपमेंट आमकां प्रोवायड जे करपाक जाय तें ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर ही सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आय हॅड गिवन अ एश्युरन्स. ह्या एका वर्सा भितर मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाचें नूतनीकरण करपाचे निर्णय नुस्तेंमार खात्यान घेतला. नुस्तें मार्केटाची बिल्डींग बांदपाचे कामा खातीर जून 2018 बुनयादी फातर बसयल्लो. मात इतके आसून हें काम हुमकळून उरिल्लें.
ते उपरांत आतां मार्केटाचें काम पुराय करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या बिल्डिंगेक कोल्ड स्टोरेज तशेंच हेर म्हत्वाच्या अत्याधुनीक सुविधा आसतल्यो. तशेंच 13 कोटी रुपया खर्च करून हो मार्केट प्रकल्प उबारतले. नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेचें बांदकाम GSIDC करतले. म्हज्या सांखळे मतदारसंघा वांगडा राज्यांतल्या प्रत्येक घरान एक तरी तरणाटी स्वावलंबी आत्मनिर्भर जातना तांणी हेरां खातीरूय एक रोजगार निर्मीत करची हें म्हजें सपन आसा. हे खातीर खुबश्यो येवजण्यो राबयतलो. ताका लागून युवांनी पुरायेन सहकार्य करचें. सरकारान तुमकां साथ दितलो अशी खात्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. सांखळे रवींद्र भवनांत शेनवारा सकाळीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या जनता दरबारांत जनतेच्यो समस्या प्रश्न आयकून घेतल्यो. आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर प्रत्येक विभागान व्हड संद आसा. खुबश्यो येवजण्यो आसात. कांय नव्यो येवजण्यो राबयतले. भाजीपालो, दूध उत्पादन, नुस्तें उत्पादन, कोंबड्यो पाळप, शेती बागायती, फुलां फळांचे बागेची निर्मीत, हस्तकला, केटरिंग अशा सगळ्या मळांचेर गोंयान पुरायेन स्वावलंबी जावपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांणी काल गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. गोंयच्या शेतकारांक प्राधान्य दितलो तशेंच गांवठी भाज्यांची चडांत चड पिकावळ घेवपाक शेतकारांक उर्बा दितलो. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावयतलो अशें गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांणी अध्यक्षपदाचो ताबो घेतकीर पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. खूब शेतकरी आहा. शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक लागून आमी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयान तयार जावन भाजी विकपाक जाय. आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली क्वॉलिटी बरी दिवपाक. कळ्ळें न्हू. लोकांचो विश्वास संपादन करपाचें काम आमी करताले. गोंयकारांचे विश्वास संपादन करपाचें. क्वॉलिटी जर बरी येयली लोक खूश जातले. मोयरा न्हंयत एका 50 वर्सां पिरायेच्या मनशान उडी मारून स्वताक सोंपयलो असो अदमास थळाव्यांनी लायला. मोयरा पुला वयल्यान ताणें न्हंयत उडी मारतना थंय काम करपी मनशांनी पळयलो. ही खबर कळना फुडें पुलिशेन घटनास्थळार वचून फुडली चवकशी सुरू केली. अजून मेरेन कूड मेळूंक ना. मात उडी मारिल्ल्या मनशाचें ड्रायव्हिंग लायसन मेळिल्ल्यान ताचें नांव दिगंबर दोन आनी तो नासनूरचो अशें कळ्ळां. देशांतल्या कोरोना दुयेंतीचे संख्येत 90% वाड जाल्या. ताका लागून कोरोनाचे आनीक एक ल्हार येतलें हे विशीं हुस्को उक्तायतात. फाटल्या 24 वरांत 214 कोरोना दुयेंती मरण आयला. हातूंत केरळान 212 मरणांची नोंद आसा. जाल्यार 2183 नवे दुयेंती सांपडल्यात. सध्या देशांतल्या सक्रिय कोरोना दुयेंतीची संख्या 11,542 इतली जाल्या. गोंयान आयतारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. आयतारा 6 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. आयतारा 319 चांचण्या उपरांत 6 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 4 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. बारा ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांच्या लसीकरणाक दिवचले बरो प्रतिसाद मेळटा. कोविडा पासून सुरक्षा मेळची म्हूण भुरग्यांक लस दितात. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या कार्यवाठारांत आतां मेरेन सुमार 70% भुरग्यांनी
पयलो डोस घेतला अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या कार्यावाठारांत येवपी शाळांतल्यो मेळोन 1576 भुरग्यांक लस दिवपाची मोख भलायकी केंद्रान दवरल्या. लस घेवपाक बरो प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन 1000 परस चड भुरग्यांनी पयलो डोस घेतला. आमी आतां कॉर्बेवॅक्स वॅक्सीन स्टार्ट केल्ले 12 to 14 इयर्स भुरग्यांक स्कुलांनी. सो आमचें टार्गेट आशिल्लें 1576. वी हॅव कंप्लिटेड मोर दॅन 1000 ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ कॉर्बेवॅक्स टील नाव. अँड फ्रॉम कालच्यान आमी सेकंड डोस स्टार्ट केला आनी अजून पर्यंत आमकां फर्स्ट डोज आनी सेकंड डोज मेळून 270 जाल्या. सो वी वील रीच फर्स्ट डोज एटलीस्ट आय थिंक 1200 अप टील नाव. इन कमिंग डेज आय थिंक आमी आनी कवर करूं शकतली आनी वी होप टू कवर द फूल टार्गेट. आयचे इव्हनिंग बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.